बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 20 आणि 9 13वी ओळ आमकां सांगता. सरस्वती म्हणटा, तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो, तुमकां मेळटलो आनी तुमची दशा बदलितलो. आमचो देव आमचे संगी सदांच रावसो देव जावन आसा. आमी ताका सोदतना आमकां मेळचो तो देव जावन आसा म्हणटा. त्याच देवाक बापूय सक्रामेंतांत आमी वळखून घेवन आमचे जिवीत ताका आमी भेटया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवारा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 9 5 संको 20 आणि 4 पेज 24 हिम नंबर ये 9. स्वाधिक सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवरा. समेस्त उबांताळे काळसा आमची भेटयतां गयना. स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता आमकां भासावन रावलाय तुजी देव सवकासाय. आमची दुखां पुसताय तुजे सशीन दावन येता. आमची कणबेजाराय सांगता. स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता. हातूंच आमचो विशेव वदाळा मदलो जीव राताय तूं आमचो देव. सांबळ दर्या पैन कथा तुजे सौम्या पातयेवन रावता. स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता स्वाधिक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंतांत आमचे पसोत हजर जाल्ल्या आमच्या सुम्या आमच्या सडवंदरा तुका आमी हरसिताव, तुका आमी वंदिताव, तुजो मोग आमी नियाळताव. मनशाच्या मोगान तो इतलो भरलोय
ताजे सांगात तूं रावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं, तांची पिडा शिडा तुवें ववयली. अजून सोम्या तूं तुजी गूण करची सकत हर एक पिडेस्त कुडीक लाभयताय. तुजी गूण करचे सकत आमचे थंय तूं वाळयताय. बरी भलायकी आमकां तूं दिवंक आशेताय. सोम्या तुज्या हजारपणांत रावून तुका वाखाणूंक आमी आशेताव. तुजी स्तुती आमी गावंक आशेताव. कित्याक आमच्या जिवितांत सबार उपकार तुवें आमकां केल्याय. आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत आमकां सोम्यान केल्ले ते उपकार प्रत्येक जावन विविध तराच्या पिडे शिडेतावन आखांतातावन आमकां निवारल्या पासत, बरी भलायकी ताणें आमकां दिल्ल्या पासत आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. विविध कुडीचे पिडे थावन म्हाका गूण केल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. म्हज्या पिडे वेळार फावो तीं वखदां म्हाका लाभयल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. म्हज्या पिडे वेळार बऱ्या वैजा थावन चिकित्सा म्हाका दिवेल्ल्याक जेजू म्हज्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. म्हजी पिडा सोसूंक म्हाका बोळ दिल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. म्हज्या पिडे वेळार मोगाच्या मनशातावन सांगात म्हाका लाभयल्ल्याक जेजू म्हज्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. पिडे संकश्टा वरवीं म्हजो भावार्थ थीर केल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. तूं श्रेश्ठ वैज म्हणून वळखूंक म्हाका कृपा दिल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा तुका हांव अर्गां दितां. आमच्या सोम्याक अर्गां दिवन आमी गवया हे कन्नಡ गीत. ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು. आमच्या कन्नಡ बुकांत गीत संको F1 5 9 आणि 4 पेज नंबर 94 हिम नंबर F1. ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು. ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು. ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಲವು ನೀವೇ ಯೇಸುವೇ. ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಲವು ನೀವೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सम्या तुझे आराधन करताना आमचे पिडा शिडा तू पयस करताय. सर बंद पासताना तू आमकां सुटका दिताय. तुझ्या आत्म्यातय तू आमकां बळवत करताय. परती अजमिता विजमिता अजप आमच्या जिवितांत करून तू आमकां चलयताय. तुका आमी अर्गां दिता सम्या, तुका आमी वाखाणता, तुजी महिमा आमी गाताव. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ರೋಗವು ನೀಗುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಬಂಧನ ಮರೆಯುವುದು. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ರೋಗವು ನೀಗುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಬಂಧನ ಮುರಿಯುವುದು.
ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರು ತುಂಬುವರು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರು ತುಂಬುವರು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವುದು. ಕುರುಡರು ಕಾಣುವರು, ಕುಂಟರು ಎದ್ದು ನಡೆಯುವರು, ಕುರುಡರು ಕಾಣುವರು, ಕುಂಟರು ಎದ್ದು ನಡೆಯುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ನಡೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸಲು ನಡೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सम्या तुझ्या आराधन करताना तुझा मोग माझ्या काळजांत तो भरताय. खरेपणी म्हाका तुका इल्ला बोगसूंची कृपा तूं म्हाका दिताय. शांतीचे समाधानाचे जिविताक हांवें फुडें सरूंक तूं म्हाका बळवंत करताय. जदेसो कृप ताका कुल दिसो वर्तन बोग जोडूंक सम्या तूं म्हाका जे दैवीक शक्तीन भरताय. तुका वर्गां दिता सोम्या, तुका वाखणता सोम्या, तुका ವಂದಿತಾ सोम्या. ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ದೊರಕುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ದೊರಕುವುದು, ಭಯವು ನೀಗುವುದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವು ತುಂಬುವುದು, ಭಯವು ನೀಗುವುದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವು ನಂಬುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ನಡೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸಲು ನಡೆಯುವುದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು, ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವೆನು. ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಲವು ನೀವೇ ಯೇಸುವೇ, ನನಗೆ ರಕ್ಷೆಯು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನನ್ನ ಬಲವು ನೀವೇ ಪ್ರಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Mateus Evangelho avasvar 9 वीसनी दुसऱ्या वळींत देवाचे उतर आमकां सांगता जेजू पाटीं घुवलो आनी तिका पळयोवन म्हणालो धैर्य घे धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. मोगाच्या भावानो भयणीनो 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत कस्तो नाशिल्ल्या त्या स्त्री विशांत आनी तिका जाल्ल्या बरेपणा विशांत हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. लोकांचो जोमो आसतना तिका भोव कश्टाचें जालें जेजू मुखार येवन जेजू लागीं विनंती करूंक आनी त्या संदर्भार ती धैर्य घेता मुखार येवन जेजूच्या आंगाचे वस्तूर तें आपडूंक आनी आपल्या मनांत तसची चिंता हांवें ताचें आंग वस्तूर आपडलें जाल्यार हांव बरी जातलें आनी तिने जेजूक येवन आपडल्या वेळार जेजू फाटीं घुंवोन पळोवन तिका ही उतरां सांगता जी आमी आतां आयकली मोगाच्या भाव भयणीनो.
हांगासर मातनी सवार कडेन हीच उतरां आमकां परत परत जेजून सांगलेली जेदवा ताणें पिडेस्तांक बरें केल्लें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर आमकां आयकूंक मेळटात. तुज्या भावार्थान तुका गूण केली म्हणटा जेजू. जेजून पिडेस्तांक गूण केल्ली घडितां आमी नियाळ केलें जाल्यार पळयत पुस्तकांत मोगाच्या भाव भयणीनो खंयसरी थंयसर उल्लेख केल्लो ना जेजून वखदां दिवन पिडेस्तांक गूण केलें म्हणून. ह्या पिडेस्ताच्या कुडीची वा अस्वस्थ विश्वाची परीक्षा ताणें करूंक ना. आमी खंयच्या दाक्तेरला गेल्ल्या वेळार दाक्तेर आमकां एक टेस्ट करूंक सांगता. रक्ताचे टेस्ट जावंक पुरो या हेर खंयचे एक्सरे कितेंय करूंक सांगतात आनी ताच्या उपरांत पिडा कितें म्हूण समजून ते वखद दितात. पूण जेजून तशें कसलेंच करूं ना. कसली शस्त्रचिकित्साय करूंक ना. कसलें ऑपरेशन सर्जरी करूंक ना. बघार हर एक कडेन आमकां आयकोंक मेळटा की जेजून आपल्या उतरांनी वा त्या पिडेस्तां आपडून तांकां बरीं केली म्हणून. पिडेस्तांनी थोड्या कडेन आमी वाचता जेजूक आपडून गूण जावची सकत जोडली. आतां आमी आयकल्ले ते उल्लेख जावन आसा. ते रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन येवन जेजूच्या आंग वस्त्र पडलें आनी जेजू तावन गूण करची सकत वाडली आनी तिणें बरेंपण जोडलें. ह्या सक्कट संदर्भांनी मोगाच्या भाव भयणीनो एक संगत आमकां कळीत जाता की जेदवा लोक बरे जाल्ले पळोवन जाल्लें बरेंपण पळोवन लोकान उद्गार केल्ले आसा थंयसर सभार कडेन. व्हडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला असलो उद्गार लुकास एवांजेल 7:16 आमी वाचता. थोडे कडेन सांगलेलें आसा कसलीं उतरां ही अधिकारान आनी पदवेन देवसरांक तो फरमायता आनी ते भायसन वेतात. लोक 4:3 आनी 7 असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हूण थंयसर सांगला मार्काच्या वांजेलांत 2:12 ही सकट उतरां आयकतना मोगाच्या बाबन आमकां एक सत उगडाप जाता की जेजू खरोच एक श्रेश्ठ वैज जावन आसा. वैज असो वैज तो म्हणून आमी ताका वळखून घेता. लोकांनी तेंच वळखून घेतलें म्हूण आमी समजता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां मनीस आमी जावन आसतना आमच्या कुडीक पिडा येवची स्वाभावीक जावन आसा. आमची कूड अस्कत आनी ती विविध कारणां खातीर पिडेस जाता. आजकाल वैज्ञानांत जाल्ले प्रगती वरवीं हर एका पिडेक वखाद सोदून काडलां. तें आमी जाणाव. थोडे पिडा आसा ताका येदोळ वखद सोदून काडूं ना म्हूण वैद्यकीय शास्त्र आमकां सांगता. पूण सदांवत पिडेक आज वखद सोदून काडलेलें आसा. पूण एक सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मुखार येता. आमी घेवची वखदां मात्र आमकां पिडा गूण करूंक आमची पिडा गूण करूंक शकतात गी. आमी काणकोणची वखदां मात्र आमची पिडा गूण करूंक शकतात गी म्हळ्यार एक सवाल आमी सारूं जाल्यार आमकां कळीत जाता देवाची मजत आनी देवाचो आधार ह्या वखदां मुखांतरी आमकां भोव गरजेचो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो बरेंपण जोडचें वखदां मुखांतर गी या बरेंपण जोडचें मागण्या मुखांतर म्हणलें थोडे फावटी थोड्याच्या मतींत एक तराचें कन्फ्युजन आसता. एक गोंदळ आसता. एक घुस्पड म्हणल्यार बरी आसता. थोड्यांनी सांगचें आसा हांव खाली मागणें करतां आनी हांव बरी जाता म्हाका वखदाची गरज ना म्हणून. आनी थोडे म्हणटात वखदांत बरें जाता आसतना मागणें कित्याक करीत जाय म्हणून. तसलें एक घुस्पड आसा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सारकें पळोवंक जाल्यार वखदां मुखांतर आमी बरें जावचें जावं या मागण्या मुखांतर बरें जावचें जावं कशेंय तें बरेंपण आमी जोडचें जाल्यार पिडेंत सुटका आमी जोडचें जाल्यार
थंयसर देवाची सकत आसा ही आमी ओळखून घेवची गरज आसा. वखदां मात्र आमकां बरें करूं, जर तर त्या वखदां देवान गूण करची सकत दिवनातली जाल्यार घालिनातली जाल्यार मग अशें न्हू ती वखदां खंडीत आमकां बरी करूंक शकनात. ह्या खंयचो एक वैज तो एक वखद बरोवन दिता, ताका ती जानवाय दिल्ल्या वरवीं आनी ती जानवाय सारकी वापरच्या खातीर समजून देवान ताका दिल्ल्या वरवीं तो बरें करूंक शकता. ही आमी समज जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या देखून आमी बरेंपण जरतना थंयसर जावं ते मागण्यांत जावं ते उक्ता मुखांतर थंयसर देवाचो मोठो हात सदांच आसा म्हणलें सत आमी वळखून घेवची गरज आसा. ती देवाची सकत आमकां संपूर्णाची बरी भलायकी दिवंक आशेता. हें सत आमी वळखून घेवन मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवा मुखार येता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो बापूय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी मागता आसतना आमी मागा जाय सोम्या आमकां बरें कर. आमी घेवची ती वखदां कितें आसा तातूंत ती गूण करची सकत कितें देवान दिल्लें आसा त्या सक्ते मुखांतरी हांवें बरें जावंक जर सोम्याची आशा तर सोमी तशें करता. कशें तुका ताणें बरें करी जाय म्हणून ताका आमी सोडया, सोम्याक आमी सोडया, तो ताच्या रितीन आमकां बरें करता. हें आमी सत वळखून घेवन सोम्या लागीं आमी आज मागया मोगाच्या भाव भयणीनो. जशें त्या स्त्रियेन रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन येवन जेजूक आपूण आपल्या मनान चिंतलें जर ताचें आंग वस्तू रावपूण जाल्यार हांव बरी जातली. आज तस भावार्थांत आमी सोम्याक आमकां आपणूक सांगया, आपोड म्हाका सोम्या, आपोड तूं म्हाका. म्हज्या सर पिडे शिडेंतलें म्हाका तूं गूण कर, तुज्या रक्तान तूं म्हाका तेलाय सोम्या. म्हजी सगळी पिडा शिडा तूं निवार सोम्या म्हणून आमच्या काजंत हांव सोम्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया. आपड जेजू म्हाका आपड, अमौलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड, अमौलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर जेजू म्हाका गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. पिडे स्त्रियेन तुका भावार्थाना पडले, कस्तलेक तुवें बरें केलें. भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा, पांया तळा तुज्या सर पडटा. सोम्या जेजू मागण्याक म्हज्या कांदी, धनिया जेजू मागण्याक गुमातून दी. कुरपेची जर जिनयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी. कुरपेची जर जिनयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवन दी. आपड जेजू म्हाका आपड, अमौलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. गूण कर म्हाका जेजू गूण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार.
सोम्या कम्याच्या दिसा उलो मारता आसतना आमची सवते सावां यावेळी सोम्या कमे भेटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आज आमी अर्गां दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करता हैरन ते पासून अर्गां दितात वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. आज जल्मा दिवस आचरण करता लॉर्ना फेर्नांडीस, मरिया डिसोजा कॅनडा. 8.5 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता ट्रेवर रिचर्ड मेंडोन्सा. 70 वर्सां जल्मा दिवस आचारसिता कार्मिन मिनेझस शिरवा. ह्या आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या जिवितान देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमी आज अर्गां दिता. सांगातास देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता. हांगासर सभाजनांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दिता सबिता क्लिटस मोंतेरो, रेना ऐनेज मार्टिस, रेना आयनेज मार्टिस दुबय तावन. अर्गां पठयता सिस्टर स्मिता. तशेंच सालोरेसाक अर्गां पठयता रोशन मोंतेरो. अजापे रितीन ब्रेस्ट कॅन्सर तावन आवयक बरेपण लाभलेल्या पासत आनी म्हणल्यार सरुपकारा पासत धन्यदेवा अर्गां दिता सरिता फुटादो. तशेंच आज अर्गां पठयता दैविका कुलतेक अनिता. अर्गां दिता गड्डडी तावन म्हणल्यार सरुपकारा पासत वॉल्टर सिक्वेरा. तशेंच देवाच्या सर कृपे देण्या पासत अर्गां दिता फ्रांसीस सेवियर आनी हेडन डिसोजा मुदरंगाडी. हांच्या सगळे आमकां सोम्यान दिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध ते सवा आमकां दिलेले आसात त्या दिसा पासत आमी मागया. सांगातास आमकां कोणें मागोवंक सांगलां मागणे आमी बसयल्ले आसात तांचो ह्या वेळी उडास करया. प्रत्येक जण आज आमी मागता बऱ्या भलायके पासत जसिंता कुटिनो आनी लिडिया फेर्नांडीस शक्तीनगरचे पासत. तशेंच बऱ्या भलायके पासत झाराच्या बऱ्या भलायके पासत वियोला आनी गॅरी आनी मागोवंक सांगलां. तशेंच ब्रदर ग्लेन च्या बऱ्या भलायके पासत विना आल्मेडा मागणे इसारता. सांगातास एंड्रिया सिक्वेराच्या बऱ्या भलायके पासत कंगना दितावन आज आमी मागता. ही आमची मागणी आमच्या काजाच्या यात्रेक सोम्या समोर आमी दवरून ताका आमी उलो मारया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन जेरी कुलशेकर तावन, देवादीन लॅन्सी आनी विन्सेंट अल्वारिस, देवादीन पाऊल सावियो डेसा, देवादीन क्रिस्टीन अनस्ताल, देवादीन चार्ल्स मेनेसिस, पुलगद्र आत्म्याचो उडास काडून आज दुबयतान मागणे जाता रेयाना आयनेज मार्टिस आनी प्रसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन जीवन पेरेरा आनी अम्ब्रोस पेरेरा, देवादीन लुसी पिंटो मुरुकावेरी, देवादीन विक्टर सेरावो, देवादीन आल्फ्रेड क्रास्ता ब्रह्मवार, देवादीन गिल्बर्ट सिक्वेरा परमपल्ली, देवादीन क्लिफर्ड आनी ग्रेटा आनी सेलेस्टेन मुंबई, देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे. कुटुंबांत अंतरलेला सो उडास काडून आज मागणे जाता गाडडी तावन वॉल्टर सिक्वेरा. मागता आमी देवादीन एफ्रोझिन डिसोजा, देवादीन एंड मेनेट जोसेफ केटेंचन कुवेट, देवादीन फिलोमिना कोरिया आनी देवादीन एंटनी कोरिया. मागता आमी देवादीन बेजोई जोसेफ केटेंचन कुवेट, देवादीन आलिस ब्रिटो अंबरनाथ, देवादीन जेक सावेर फेर्नांडीस. कुटुंबांतल्या उडास काडून मागोवंक सांगलेलें आसा रेजिना पिंटो आनी कुटुंब, देवादीन सिसिलिया डिसोजा, देवादीन विशाल सनास
मोहिनी हलगेकर, ट्रेसा नाझरेत, जेफ्री लोबो, सिसिलिया डिकॉस्टा, रोहन लोबो आणि सर ओळखीच्या कुटुंबदारांतल्या सर्वांस उडास करून मागणी आसा हेरिक हिलारी लोबो ह्या ते सवा सोमे आमच्या कुटुंबांतल्या सोमेसांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फुंकून दी, समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचें बेसांव आतां आमी स्वीकार करया. ये 34. बावरतम सोसडय तुझे बरवस सोम्या तू तीरकर मोगान तुझ्या सदां सामका सांबाळ तू दर. सोम्या आमची काकू तू कर कोरपेन आमकां नव्यान तू आयती करून बली भेटो बापा समोर. एका ताळ्यान गितें गायता मनान आनी काळजान एक जाता. एकच कुटुंब तशें सबून मागता बापा तुजें बेसान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत मरिया गोरेट्टी औंकवार आणि रक्त साक्षीन हेची परब संभ्रमता. भोव ल्हान प्रायेर आपले रगत व्हरून निस्कळपण समाजच्या खातीर एक वर्ती देख जाल्ली ही सांतीन जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमी नितळ निर्मळ जिवीत जिवोवच्याक कसलें म्हत्व दी जाय म्हणून तेची जिणी आमकां शिकयता. आज ह्या संतीनीक आमी प्रत्येक सन्मान करता आसतना सर्व तरणाट्या पासत आमी मागया. तरणी प्राय त्या जिवितांत ताणें नितळाय निर्मळकाय सांबाळन आपली पवित्र कोडू देवाक समर्पण दिवच्या पासत आज ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार प्रत्येक जावन आमी मागया. एक बोर मौन रावन आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. ही कोडू आमची पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण वळखून जिवंक पवित्र पुस्तक आमकां देवाचें उतर सांगता. म्हज्या कुडीक तशेंच शेराच्या कुडीक हांवें गौरव मान दिला गे. ह्या कुडी मुखांत्र सदांच देवाक महिमा दिवची तसली कार्य हांव करून आसा गे. जर ह्या संगतीत हांव सुकोन पडलां तर आसोम्याचे बक्षान आमी मागया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरोड सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत.
हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेव सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकृत सौम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सौम्या काकृत सौम्या काकृत. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, नेणटेपणाचे आनी निर्मळपणाचे जिवीत तुका चड मानवता. भोव तरणे प्रायर ह्या शगुणा खातीर झुजोन तुजे साकरनी मर्या गोरेतेन आपले रगत वारयलें देखून रक्त साक्षांचो मुकुट तुवें तिका दिलोय. तिच्या विनवणेन आमा समेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळच्यान थीर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलों आनी तिका अरण्यांत व्हरतलों आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलों. ती तरणाटी आसली तेन्ना येजिप्तांतली तिका भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकताली तशी आतां ती म्हाका आयकताली. त्या दिसा उलयता तो सरेस्पर. तूं म्हाका म्हजी पती म्हणटली, तूं म्हाका म्हजो बाळ म्हणो आनीक केदींच म्हणची नाय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विस्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विस्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सरेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. श्लोक. सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. दिसान दीस सरेस्परा तुका दिन वचता. सदांकाल तुजी नांवाची वळवी गाता. सरेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत. अगणीत ताची वळवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. हर एकल्या पिळगे मुखले पिळगे तुजे कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुतां कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी महत्कार्यां गाजयतली. श्लोक. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. मनीस तुज्या भयंकर कर्त्या विशयांत उलयतले. तुज्या वडपणेचो आनी पदवेचो प्रसार करतले. तुज्या अपरमीत बरेपणाचो उपकार आठयतले. युगा युगांक तुजे नितीवंतपण नावडतले. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. ससणिकायेन आनी प्रिती मोगान संपूर्ण. सोमेस्तांक सरेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनेंतय कळवळेन बरलोलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. उद्गार.
Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सवे असो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या दुवेन आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टून आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंगवस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपल्या इतलाक चिंतलें. जेजू फाटीं घुवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लूक वाचप्यांक आनी गडबड करनाशिल्ल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सक्कट भायर वचा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तोवर ते सक्कट ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चली असो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ह्या संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, बगेवन तूं जुवांव क्रिसोस्तम भावार्था विशांत अशें म्हणटा, फेथ ओपन्स द ट्रेजर्स ऑफ गॉड्स मर्सी म्हणून. आमचो भावार्थ देवाच्या खाकुलतेची तें भंडार उक्तें करता म्हणून. भावार्थ जावन आसा ती सावी देवाच्या काकुलतेचे भंडार उक्चे करचे आसली म्हणून आमी समजूं येता. आज हाच्या वांजेलान मोगाच्या भाव आमकां 2 निदर्शनां ह्या विशयान मेळ्ळीं. एक त्या सिनागोगाचो अधिकारी ताच्या धुवेक मेल्ल्या ती मरण पावलेली ताका त्या सिनागोगाच्या अधिकाराचो भावार्थ पळोवन जेजू ताच्या धुवेक बरें करता, तिका जीव करता. आनी हांगासर अनेक घडीत आमी आयकल्लें जावन आसा, रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां तावन ती कश्टून आशिल्ली. तिचो भावार्थ पळोवन जेजू तिका गूण करता. भावार्थान जेजू सरशी आमी येता आसतना आमी बरी जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. भावार्थ म्हळ्यार खाली देव आसा म्हूण पात्युंचें न्हय म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देव आसा आनी ताचेर विश्वास दवरतल्याक, पात्येनी दवरतल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पात्ये जय म्हणटा आमच्या भावार्थ जिवितांत. हेब्रेवां बरयलें पत्र 11:6 तर मोगाचे भाव भयणीनो, आमी देवाचेर आमकां भावार्थ आसा म्हणटा आसतना देव संगती करूंक शकता म्हणलें सत वळखून घेता हांव. आनी देव म्हाका बरें करूंक आशेता. गॉड इज विल्लींग टू हील मी. गॉड इज विल्लींग दॅट आय शूड लिव अ लायफ दॅट इज ऑफ फुलफिलमेंट. देव आपल्या
बसवण्यांत विश्वासी जावन आसा म्हूण आमी पातये जाय. इज फेथफूल इन हीज प्रॉमिसेस. मात्र नेमोगाच्या बाबतीन देवाचो वेळ ताचो टायम तो परफेक्ट जावन आसा. सभारपोटी आमी चिंता देवान म्हाका बरें करी जाय तें आतांच करी जाय म्हणून, आतांच ताणें करी जाय म्हणून. पूण देवाचो वेळ तो जाणा मोगाचे न्हू केदाळा तुका बरें करी जाय, केदाळा तुका गूण करी जाय तो जाणा. आनी त्या वेळाक आमी काल्तिमान घालची गरज आसा. तो भावार्थ जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. असल्या भावार्थांत आमच्या जिविताची दिसपरती मेटा काडूंक आज आमी सोम्याचो आदार मागया. C75. घे बापा घे उंडो घे वाय घे आमचो वार काणीक सांग भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परता आमची असकताय पिडा शिडा ती दुबळी काय हे कष्ट दुख हर सॅक्रिफिस बापा तुका समर्पिता आमची असकत काय पिडा शिडा ती दुबळी काय हे कष्ट दुख हर सॅक्रिफिस बापा तुका समर्पिता गे बापा गे उंडो गे वाय गे आमचो वार काणीक सांग भेटोवन दिता क्रिस्ता मासा रक्तान बदल म्हण परता. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, ह्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जशें मरिया गोरट्टी तुजी भक्तीन रगत वरयपर्यांत भावार्थांत ती रावली, तशें आमकांय भावार्थांत थीर कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिवंतू मरिया गोरेट्टी तुज्या रक्त साक्षिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पोरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजलता. देखून सर्गीच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सगी तुका जय. सगी तुका जय.
उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र आमचे तेही सगळ्या मनशां ते भोव मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिताव भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव तुज्या संगता सरगार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली थंय पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली वाट ती मोगाच्या जिविताची बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर ती बदलून जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी आमचे पासत मरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या सेसा सांगाती निमाणे पावटी जेवण केलें जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आपल्या सिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेसपरी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो घुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा तुजे मुखार आमी हांगासर आसाव आनी जेजून आमच्या सर्वले पसोत केलां तें सगळें आतां मनांत हारताव ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घाला तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करताव सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव ताणें कुशे मनान आमचे पासत मरान सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी आमच्या संगाता हांगासर तो हजर आसा एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राजांत आनी कश्ट आसचे नात रडणे आसचे ना खंती आसचे ना भोवमोगाळ बापा ह्या वेदेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरूंक आमकां तुवें आपयलाय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी काकुलदरा बापा लिओ सौदव्या आमच्या भगिवन बापाची पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाची हेरा समेस्त गोवळ्यांची मनियारांची दया कर मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरतात तांकां तुजो आधार दी अंकवार मरिये देवाचे माये भगिवन जुजो तिसो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत भगिवन तूं मरिया गोरेट्टी आर्नल्ड जॉन्सन जुझे फर्नांडो मेसन एसब्रिचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सौम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आतां आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आनी कितें आमचो भवार्थ दंडोळोवंक कारण जाता ते सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान दिने कोटां सांबाळ जो जियेता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावून आमकां बरें करूंक आशेवचो तो इस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटांत रावचे आमी सर उसभागी सम्या तुमचे तेवचे म्हाका फोवना पूण देवतांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जामो जवळ आधार. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्याच असक्त सायंबाच्या मरिया गोरेट्टीन आमच्या भयणीन कश्टा दोगदा मदें दाखयिल्लें तिरपोन पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें सदेने म्हूण वळखून तिच्या उडासा दिनवासनाचें बलिदान आज आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी घटाय मेळ्ळ्यान ह्या घटायेन आमकांय आमच्याय कश्टा मदें आमच्या भयणी परी थीर रावून ससनाचें इनाम आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F9. भावार्थांचो सडलो उजवाडांचो फांको दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ताक शांती पासत वावरून नीती पासत सुसून संत सगळ्यान हाडून जावया साक्ष मोगाक. जेसू तूं आमचो आधार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसून जिये शेंकर सदांकाल. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दीव आमकां.
भगवंत कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.